नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. PWDन गोयच्या व्यवसाय धंद्याच्या गाडयांक एंट्री फी लायल्या ती बरोबर न्हय. आपल्याक विचारले पासून ना. मुख्यमंत्री पार्सेकार फुर्योज. PWD मंत्री म्हणटात ताणें फायल पळयल्ली ना. अंदू सरासरी पावस 88%. वेधशाळेचो नवो अदमास. उत्तर भारतांत सरासरीच्या 85% पावसाची शक्यताय. शेतकारांचेर परिणाम जावपाचो भंय. 5 जूनाक मान्सून केरळांत. रातीक हारेबानार गँगाचो गाडयेचेर हल्लो. हल्ल्यांत वारांव, हॉकी स्टिक्स, तलवारी, पिस्तूलय. गाडयेचेर घाल्यो गुळयो. गँगाच्यो फुज्ज्यो. पुलिसांनी कागाळ करतल्याकूच घेतलो ताब्यांत. गोंयांत मॅगी खावंक खंय कसलोच भंय ना. FDAन मॅगीक दिलें ग्रीन सिग्नल. मॅगी नूडल्स टेस्ट पास. लेड, मोनोसोडियम मर्यादे भितर. टेस्टीचो रिपोर्ट गोंयांत नेगेटिव्ह. मिकीक कादयेत कलकलता. छातयेंत दुखता म्हूण हाडलो बांबोळे. मेडिकलांतल्या दोतोरांनी तपासून काळजाच्यो टेस्टी करून परत धाडलो सड्यावयले जेलींत. खबरो विस्तारान. PWDन जुनासावन गोंयच्या धंदो वेवसायाच्या गाडयांक एंट्री फी लायल्या ती बरोबर न्हय म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा. ज्या एंट्री फीक लागून 2 वर्सां फाटीं गोंयभर बोवाळ जाल्लो ती गजाल परती चालीक लायता आसतना आपल्या कडेन फायल येवंक जाय आशिल्ली म्हूण मुख्यमंत्री म्हणटा. मात दुसरे वटेन PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा फायल खंय ताचे कडेनूय पाविल्ली ना. मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालून नवी अधिसुचोवणी स्थगीत दवरल्या. 1 जूनासावन गोंयच्या आनी शेजारच्या जिल्ल्यांतल्या ट्रान्सपोर्ट गाडयांक एंट्री फी लावंक सुरवात केल्ल्यान धारगळ आनी दोडामार्ग चॅक नाक्यांचेर लोकांनी बोवाळ घालो. मुख्यमंत्र्यान मदीं पडून गोंयच्या आनी शेजारच्या जिल्ल्यांतल्या गाडयांक एंट्री फी लावपी PWDचो निर्णय स्थगीत दवरून विशय निभावन व्हेलो. मात मुख्यमंत्री पार्सेकार ह्या गजालीचेर बरोच फुर्योज जाला. आपल्याक काळखान दवरून PWDन येदो व्हडलो निर्णय घेतलोच कसो काय म्हूण ताचो आर्ग्युमेंट. गेल्या 6 म्हयन्यांत मुख्यमंत्री जाल्यानंतर म्हाजे कडेन फायल येवंक ना. मुळात हो मॅटर हो 2 वर्सां पयलीं म्हयनोभर गोव्यांत तापतालो आनी त्यामुळे एखाद्या डिपार्टमेंटान परस्पर तो टोकाक व्हरप हें योग्य नासलें अशें म्हाका दिसता. म्हणजे जेचेर रिवोल्ट जावपाची शक्यता आसा, जेचेर लोकांक अखेर लोकांच्या बोल्साक फडको बसलो काय लोक हें करतलेच न्ही. त्यामुळे असली गजाल करता आसतना मुख्यमंत्र्याच्या लक्षांत हाडून दिवन आनी म्हज्या लक्षांत हाडून दिल्यार हांव स्टेक होल्डर्साच्या कानार घालपाचो. टप्प्या टप्प्यान असलें डायजेस्ट करूंक जाय न्ही. ज्या पद्दतीन केलें तें चुकीचें जालें. त्यामुळे परस्पर एखाद्या डिपार्टमेंटान अशें फुडें वचूंक जायना आसलें. अजाप म्हणल्यार सुदिनानूय तोच सूर धरला. ताच्याच खात्यान कितें चल्लां तें ताका खबर ना. आपल्या खात्यान फायलूच धाडली ना म्हूण सुदिनाचो खुलासो. आमी अशें ठरयलें की ही जी एंट्री फी आसा ती सगळ्याक लावची जी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आसा. तातूंत गोंयची व्हेकल लावची की ना हें मागीर ठरोवपाचें आनी त्या प्रमाणे ती फायल मूव केली. आनी जी भाज्जेची मिल्क वॅन्स किंवा बाकीच्यो वॅन्स येतात तांकां सगळ्यांक एक स्कीम करची आनी त्या स्किमी अंडर तांकां घेवचें. आनी ती फायल आमी फायनान्सांत धाडून फायनान्सांतल्यान ती PWDक परत आयली. PWDन जेन्ना ती आयली तेन्ना खंयचें नोटिफिकेशन काडचे पयलीं ती वॅटींग जावचें पडटा म्हणून तांणी लॉ डिपार्टमेंटाक धाडली. ती सादारण ऑगस्ट 2014 लॉ डिपार्टमेंटाक गेली. लॉ डिपार्टमेंटांतल्यान इम्प्लिमेंटेशन जेन्ना जावपाक जाय आशिल्लें नोटिफिकेशन काडटा तेन्ना ती फायल एक तर म्हाका येवपाक जाय आशिल्ली आनी म्हजे मार्फत CMA वचपाक जाय आशिल्ली. बिकॉज इट इज अ डिसिजन वीच इज टू बी टेकन टुवर्ड्स द पब्लीक. आनी त्या खातीर सगळें जे सुतोवाद जावपाक जाय आशिल्लो, सगळ्या कडेन संभाशण जावपाक जाय आशिल्लें तें जालें ना आनी त्या खातीरूच तें आमी स्टॉप दवरलें. पूण खंयच्या लेवलाची लॅप्सीस जाली? लॅप्सीस अशें न्हय ते एज पर नोटिफिकेशन खंयचें आयले नंतर तांणी इम्प्लिमेंटेशन चालू केलें. पूण बिईंग अ पब्लीक इश्यू तें इम्प्लिमेंटेशन करचे पयलीं तें आमचे मदें येवपाक जाय आशिल्लें. सगळ्या जळवणदारांक विश्वासान घेवन मागीरूच एंट्री फीचेर निर्णय जातलो म्हूण पार्सेकारान सांगला. आतां कशें कितें फुडें? हांवें सांगलें न्ही आय हॅव केप्ट इट इन अबेयन्स. ताच्या नंतर आय वील गो थ्रू द फायल. लेट द फायल कम टू मी. आनी मागीर कितें करप शक्य आसा हें पळोवंक जाय.
बीजेपीची कांय सुत्रां उलोवन दाखयतात ते प्रमाण ही गजाल मगो बीजेपींतल्या कोफुसावाचो एक खंय नमुनो. सरकाराक लोकांच्या तोंडाक लावन दिवपाचो प्रकार. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी देवेंद्र गांवकार. भारतांत अंदू सरासरी पावस 88% आसतलो असो अदमास भारतीय वेधशाळेन उक्तायला. ताका लागून अंदू पावस कमी पडटलो. उत्तर भारतांत सरासरीच्या 85% पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावस कमी पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान शेतकारांचेर परिणाम जावं येता. 93% पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान हे पयलीं केल्लो. 5 जूनाक मान्सून केरळांत पावतलो. हमने अप्रैल में कहा था कि इस वर्ष मॉनसून के नॉर्मल से कम होने की संभावना है, जिसमें 93% ±5% की हमने बात की थी. आज जब हमारी लेटेस्ट जो कैलकुलेशन जिसके आधार पर 2 जून को हम आपके सामने बात कर रहे हैं, तब हमारी जो डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन के हिसाब से इस वर्ष मॉनसून के 88% ±4% होने की संभावना है. और यह थोड़ा एक प्रकार से दुखद भी है कि जो 2 महीने पहले हमारी संभावना थी, उससे थोड़ा सा मॉनसून के रेनफॉल के कम होने की संभावना की हम आज बात कर रहे हैं. जैसा कि ये फिगर है 88% है, लेकिन इसमें 4% का मॉडल एरर भी है, तो ये 92% तक बारिश हो सकती है. और ये हमारा पूरे देश की बारिश का अनुमान है. और ये अपडेटेड फोरकास्ट है. जो हमारा रीजनल फोरकास्ट है उसमें हमने बताया है कि जो उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ बारिश 85% तक होगी. तो वो सबसे कम बारिश का अनुमान नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए है. दुसरे वटेन गोंयच्या कांय वाठारांनी सोमारा राती आनी मंगळारा फांतोडेर पावस पडलो. 3, 4, 5, 6 आनी 7 जूनाक गोंयच्या कांय वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मान्सून 5 जूनाक केरळांत पावता. एका आठवड्या उपरांत मान्सून गोंयांत पावतलो आनी गोंयकारांक कालोरांतल्यान थाकाय मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सोमारा राती मडगांवां खारेवानार एका टोळयेन गाडयेचेर हल्लो केलो. हल्ल्यांत गँगान पिस्तूलय वापरला म्हूण मनोज कोंकळेकार सांगता. मध्यानराती हो हल्लो जालो. हल्लेखोर टोळये कडेन वारांव, हॉकी स्टिक्स आनी तलवारी आशिल्ल्यो. गँगान गाडयेचेर पिस्तुलाच्यो गुळयो घाल्यो म्हूण ज्याची गाडी फोडल्या तोच सांगता. पुलीस चवकशी करतात, मात हल्लो करतल्या टोळयेंतल्या एकल्याकूय पुलिसांनी धरिल्लो ना. वयल्यान हल्लो जाला त्या कोंकळेकाराकूच खंय ताब्यांत घेतला. मनोज कोंकळेकाराच्या गाडयेर सोमारा मध्यानराती हल्लो जालो. हल्लो खंय अकस्मात जालो. कोंकळेकार म्हणटा ताचे खंय कोणा कडेनूच वायटपण ना. हांव गाडी घेवन आशिल्लो हांगा. सडनली ते 2 गाडी भरून भुरगे येयले. सडनली गाडयेचेर वार केलो, ढाप 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 कर. विचारू ना काय ना. कितें मारले? रोड मारले, हॉकी स्टीक हाडले, तलवार हाडले तेंचे कडेन आनी फायरूय केले तेंच्यांनी. हांव असो धांवलो मागीर. कित्याक लागून मारले? कितें एनिमिटी आहा तुगेली ती? काय म्हाजी कांयच ना तेंचे कडेन. पोलीस चवकशी करतात. अजून मेरेन पोलिसांनी गाडयेर हल्लो करपी गँगांतल्या एकट्याकूय अटक केल्ली ना. पोलिसांनी खंय वयल्यान मनोज कोंकळेकाराकूच ताब्यात घेतला. One Avinash Gunjikar approached this police station along with his vehicle, saying that he and his sisters they were proceeding towards Kolwa, and some persons stopped them and threatened upon previous enmity. And when he started running, he heard firing of 2 shots, gunshots, and thereafter he straight away came to the police station. So we visited the scene and we found out one car in damaged condition. So we found out the driver, owner of the car, Manoj Wakalekar. So he is an ex-criminal of this police station. He was involved in another case, similar type of case. So during interrogation, we found out that he was accompanying with his other associates, and he was standing on the road. प्रिलिमिनरी जशें म्हाका क्लायंटान जें सांगलां त्या भशेन म्हाजो क्लायंट खंयच इनवॉल्व ना आनी फक्त तेची गाडी फोडले म्हणून तो कंप्लेंट करपाक गेलो आनी ताकाच अरेस्ट केला. सो आतां सद्या हांवें बेल फायल केल्या तितून. फूल डिटेल कळटली. बेलीन रिप्लाय जेन्ना पुलीस फायल करतले तेन्ना फूल कितें खातीर अरेस्ट केला, कितें सेक्शनला, कशें सेक्शनला येयला, कशी कंप्लेंट केला तें सगळी डिटेल मेळटली. सो ती डिटेल पळयलें म्हणटकीर कळटलें की आनी कितें इनवॉल्व आहा ती. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.
गोंयची स्कुलां आतां 8 जुनाक उक्ती जातलीं. स्कुलां 4 जुनाक उक्ती जावपाची आशिल्ली. शिक्षण खात्यान मंगळारा अधिसुचोवणी काडून स्कुलां उक्ती करपाची तारीख फुडें धुकल्ल्या. टाळू नजो अशा अडचणीक लागून स्कुलां परत उक्ती करपाची तारीख फुडें धुकल्ल्या अशें अधिसुचोवणेंत म्हळां. मात सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मान्सून फुडें धुकलिल्ल्यान आनी गिमाचो कालोर लक्षांत घेवन शिक्षण खात्यान हो निर्णय घेतला. घेवया एक विराम.